घोटफोड अग्निकांडाचो मॅजिस्ट्रेट रिपोर्ट उक्ताडार बेकायदेशीर ऑपरेशना खातीर सरपंच सचिव जापसालदार बांदकामा खातीर गाडी आमोणकार सुनील आनी कसलाचेर दवरला बोट। सील केल्ले क्लब नेटान सुरू बुधवारा फातोड मेरेन सुरू आशिल्ल्यो पार्ट्यो मुख्यमंत्री म्हणटा इन्स्पेक्शनाक लागून केल्ले उक्ते जाल्यार फायर डायरेक्टर सांगता कोणाकूच दिवंक ना परमिशना। गोंयांत तिसरो जिल्लो कुशावती नोटिफायड, तिसऱ्या जिल्ह्यात धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण तालुक्यांचो आस्पाव जिल्लो पर्यटकांक गोंयाकडेन करतलो आकर्षीत म्हणटा मुख्यमंत्री। जिल्लो पंचायत सदस्यांक ग्रामपंचायतींनी मान ग्रामसभेचे आसतले आपोवणे उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या जिल्लो पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्षांनी घेतलो सोपूत। दक्षिण गोंय झेडपी अध्यक्ष उपाध्यक्षाचे वेंचणुकेत आपणे करूंक ना क्रॉस वोटिंग, सगळे काँग्रेसीचे कारस्थान म्हणटा आप, काँग्रेस म्हणटा आप फुटीरूच। गोंय काँग्रेसी मदीं मारामारी, कुठ्ठाळे गट काँग्रेसीचे वादले, काँग्रेस फुडारी पिटर डिसोजाची ऑलेन्सियो सिमोसा आड कागाळ। म्हापशे बस स्टँडार रेंट अप बायक वाल्यांची किजिला, एकल्याच्या कानाक घास मारून कानूच काडलो, एकल्याक अटक, दुसरो जीएमसीत। दिल्ली धुक्याक लागून विमान सेवा ठप्प, सुमार 150 विमानां केली रद्द, कितलीच जाली लेट। राजस्थान पोलिसांची व्हडली कारवाय, एका फोर व्हिलरींतल्यान 150 किलो अमोनियम नायट्रेट, 200 विस्फोट करपी बॅटऱ्यो केल्यो जप्त, दोगांक अटक। इंदोराक विकारी उदकाक लागून 7 जाणांक मरण, कितलेच लोक गंभीर, मध्य प्रदेश सरकाराची कारवाय, आता मेरेन 2 अधिकाऱ्यांक केले निलंबित, आनीकय निलंबित जावपाची चिन्हां।